Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. The government of India is starting another campaign जिथून 12 ते 13 आणि 13 ते 14 या वर्षांमधल्या भुरग्यांक सुद्धा वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आसा. चड करून हे वॅक्सिनेशन 16 तारखेच्यान जावपाचें आसा. बट वी आर वेटिंग फॉर द गायडलायन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री. बट we have already received a vaccine for them by name Corbevax म्हणून वॅक्सीन आयिल्लें आसा. And state of Goa has received 49,200 doses. Till today we had kept it at the state level stores. पण आता आमकां अशी इंस्ट्रक्शन आयला की आता स्टेटींतल्यान ते पेरिफेरीन वचूनी कदाचित आज सांची किंवा फाल्यां आमकां इंस्ट्रक्शन्स येतली, एखादी VC जातली आणि तेजे नंतर फुल्ली इंस्ट्रक्शन्स येतली, त्या प्रमाणे आमी कार्य करतले. हेच्याच बरोबर 60+ पयलीं जे वॅक्सिनेशन दिताले इट वॉज ओनली फॉर दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आता सांगला की 60+ खंयच्याय मनशान आता येवन वॅक्सिनेशन घेवं येता फॉर द बुस्टर डोस प्रोवायडेड दे हॅव कंप्लिटेड देअर 9 months फ्रॉम द सेकंड डोस. सो दीज आर द न्यू चेंजीस दॅट वी वॉन्ट टू अपडेट. लोकांनी जागरूक रावचें आणि जशें आमी डिक्लेअर केलें की रोखडेंच आपल्याल्या भुरग्यांक 12 ते 13 आणि 13 ते 14 कॉर्बेवॅक्स नावाचें जें वॅक्सीन आयलां तें अवश्य दिवचें. ह्या वॅक्सिनाचे 2 डोस आमी दिवपाचे आसात. वॅक्सीन इज इंट्रामस्कुलर आणि इन अ गॅप ऑफ 28 days 2 डोस दितकच तें वॅक्सिनेशन कंप्लीट जातलें. सो सगळ्यां कडेन मागता की न चुकता बिकॉज स्कूल्स हॅव ओपन नाव, भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिवप खूब गरजेचें आसा. सो सगळ्यां कडेन मागता की प्रत्येकान आपापल्या भुरग्यांक हें वॅक्सिनेशन जरूर दियात.